FIR केल्या उपरांत ACBन आदलो DIG विमल गुप्ताक अटक करपाक म्हूण पावलां उखल्ल्यात. ताका अटक करूंक मान्यताय घेवंक ACB केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन यत्न करता. We'll proceed as per law. You yourself stated. We'll follow the legal course. SP बॉस्को जॉर्ज कडल्यान आयिल्ले कंप्लेनीचेर ACBन आदलो DIG विमल गुप्ता, सस्पेंड आशिल्ली PSI देवयानी आंबेकार, तिचो घरकार आनी सस्पेंड आशिल्लो कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकारा आड FIR केला. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी क्लियर करपा खातीर गुप्तान देवयानी कडच्यान 40,000ची लांच घेतल्या आनी ती पावोवंक चेतन मोरजकार आशिल्लो म्हूण चौगांचे आड FIR जाला. See, we've lodged a FIR yesterday based on complaint filed by Sri Bosco George here under the Prevention of Corruption Act. We've lodged under section 7, 8, 13(1)(d) and 13(2) of the Prevention of Corruption Act against Sri Vimal Gupta and LPSI Devyani, her husband, and the constable here, that is Chetan Moraskar. सस्पेंड आशिल्ली PSI देवयानी आंबेकार आनी कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकाराची चवकशी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.